tunsumuzo asro tunsumuje kote tunsumuzo koro east tunsumuzo देव उल्लेखित हमारी बात देवकरिस्तंत जेजू को आमचे मदेगात स्वागत करूया आराधना करता सगळ्या या काळजान मुकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा फुडल्या उतरा मारिफात देवकरिस्तंत जेजू आमचे मदेगात या वेळार आमी स्वागत करूया मुझे कोठे मुझो करो इष्ट मुझो देव मुझो आसरो मुझे कोठे मुझो करो इष्ट मुझो देव आराधन करता सगळ्या या काळजान मुकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजान मुकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तुझ म्हजो रक्षक तुझ म्हजो वैस तुझ म्हजी सकत तुझ म्हजो देव तुझ म्हजो रक्षक तुझ म्हजो वैज तुझ म्हजी सकत तुझ म्हजो देव तुझ रक्षक तुझ म्हजो वैज तुझ म्हजी सकत तुझ म्हजो देव आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार
Bergantuka Somia Jesu, Bergantuka Somia Jesu, Bergantuka Somia Jesu, Aradantuka Somia Jesu, Stutituka Somia Jesu, Jijituka Somia Jesu, Namaskar Tuka Somia Jesu, Wakarnituka Somia Jesu. या वेळार या पुणशेतान त्या सोम्याचो सांगात सोदून आमी हांगासर आयल्या तसो जेजू ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ताचे हसरपण आमकां हर एकल्याक दिवन आसा ताचेर आमची दिस्ट आमी कंसोवया ताचेर आमचें मन आमी कंसोवया ताका आमी पळयवया ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक तो पळयता आमकां आमच्या हर एकल्याचेरचो दिश्ट लावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा आमच्या काळजांत कितें कसली चिंतना गोवन आसात आमच्या मतींत खंयचे रितीची चिंतना गोवन आसात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कितें जावन आसा ह्या घडये सोम्या मुखार आमी सांगचे प्रयत्न आमी करया तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये पळयोवन आसा आमचे जिवीत तो पळयोवन आसा आमचे दुखां तो पळयोवन आसा आमचे कश्ट तो पळयोवन आसा आमच्या काळजांत तो पळयोवन आसा आमचे मन तो पळयोवन आसा त्या सोम्याचो सांगात सोदून आमी हांगासर आयल्या मोगाच्या इश्टान त्या उबार जाग्याक बरे विंगड सुवातेक त्या सोम्याचो सांगात सोदून आमी हांगासर आयल्या न्यायच्या दिसा ह्या घडये तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक ताचें हजरपण ह्या घडये दिवन आसा जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला जेजूची उतरां ही तो जेजू जावन आसा त्रिएक देवाचें प्रतिरूप तसो सोमी तसो जेजू तसो देव ताचें हजरपण आमकां दिवन आसता त्या जेजूक आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक आमच्या त्रिएक देवाक ह्या घडये आराधन करया त्रिएक देवाक वंदन आमी गावया गीत पापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजू नमन करता हूँ जेजू नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो नमन करता हूँ
समय आम्ही तुका आराधन करता, तुझी स्तुती महिमा आम्ही वाकणता. या घडये या पुरुषांत तुझे हसरपण आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता. बगळा जेजू, या घडये आमचो मान आमी तुका भेटयता, तुझी स्तुती आमी गायता, तुझें आराधन आमी करता. या घडये सोम्या तूं आमचे सांगता आसाय, तूं जावन आसाय आमचो इम्मॅन्युएल, तूं जावन आसाय आमचो देव आनी धनी. तुका सोदून आमी आयल्या, तुजो सांगात सोदून आमी आयल्या. आमचे कश्ट दुख तुझे संगी सांगोंक आमी आयल्या, आमची दुखां तुझे मुखार सांगोंक आमी आयल्या. आमच्या जिविताचे बारादीक कुरीस तुझे मुखार समर्पण करूंक आमी आयल्या. आमच्या कश्टांतले, आमच्या पिडेंतले, आमच्या दुखांतले, आमच्या आटेविटेंतले सुटका मागून आमी हांगासर आयले. या घडये सोम्या आम्हा हर एकल्यांक तुझ्या बेसावांनी तूं भर, आम्हा हर एकल्यांक तुझ्या आशिर्वादांनी तूं भर. आमकां हर एकल्यांक तो पळयोन आसाय, आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा तें तुका कळीत आसा. आमच्या जिविताचे सर्वस्व ह्या घडये सोम्या तुझ्या पांया तळी आमी तुका समर्पण करता. आशिर्वादीत कर सोम्या आमची जिवीत, आशिर्वादीत कर सोम्या आमची कुटुंब, आशिर्वादीत कर सोम्या आमच्या भुरग्या बळां, आशिर्वादीत कर सोम्या आमचो वावर, आशिर्वादीत कर सोम्या आमचो फुडार. तुझे लागीं ह्या घडये मागून आसा ते सगळे आमकां तूं दिताय म्हणल्या बरोवशान त्याच पातयेन सोम्या ह्या आराधनांत आमी भाग घेवन आसा. मगळा जेजू, तुजो खरो अनुभव ह्या घडये आमकां तूं दी. ह्या घडये तुजी ससाय, तुजी मजत आमकां तूं दी. आमचे सांगता तूं राव, आमच्या निराशपणाच्या पैणात आमकां बरवोस जा, आमच्या दुखाच्या पैणात आमचो सांगाती जा, आमच्या कश्टांच्या वाटेंत आमकां आदार दिवं सोदूं जा. या घडये सोम्या हांगासर आसलेल्या हर एकल्या व्यक्तीक तुझ्या बेसावांनी तूं बर म्हूण आमी मागता. मगळा जेजू, ह्या घडये आमचे सांगता तूं राव, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या सांगता सदांच तूं राव. आमच्या जिविताचो खरो इम्मॅन्युएल जा म्हूण आमी मागता. सोम्या ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाच्या इश्टानो, जेजू तें आमची दिश्ट आमी कसोवया. तेस जेजूचेर आमची दिश्ट आसूं दी, आमी दिशेनिशेन पळोवचें नाका. थोडो वेळ तस सोम्याचे सांगातपण सोदून तस सोम्याचो आदार मागून ह्या पुनशतांत आमी आयल्या. सोम्या आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये आपोवण दिता. म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशय दितलो जेजूची वर्ती बसोवणी पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळची. आनी त्याच पातयेनी त्याच उतरांचेर पातयेनी दवरून आमी हांगासर आयल्या. त्याच जेजूक पळोवन एक अत्रेक घेवन आमी हांगासर आयल्या. कीर्तन 63 दाविदाचें कीर्तन. देवाचो अत्रेक भोव, देवाक पळोवन सो तसलो एक अत्रेक अपुरबायच्या उतरांनी तो अशें सांगता. देवा म्हज्या तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो तान येता. सुके करडे उदक नातलेले धन्नी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्नानांत हांव तुजे नदर देता.
तुजो मोग जिवा प्रसड मोलादीक जीनभर हांव तुका वाकणटलो तुज्या नांवान म्हजे हात हांव उबारतलो म्हज्या काटेर तुजो उगडास करता रातच्या पेळा वेळार तुजेशी हांव नियाळटां कित्याक तूं जावन आसलय सदांच म्हजो आदार तुज्या पाकाटाच्या सावळेंत हांव उल्लासतां म्हजो आत्मो तुका लागून रावला तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा किर्तनगाराच्या त्याच बगणांनी आमची बगणां ह्या घडये त्या किर्तनगाराच्या उतरांतय आमी मेळोवया तसो सोमयाचो अत्रेग आमच्या काळजांत आसा देखून ह्या सकाळीच्या वेळार आमी हांगासर ह्या पुणशेतां सांगता जमल्या तसो सोमया सांगता थोडो वेळ करसूंक तसो सोमया सांगता उलोवंक आमच्या जिविताची बगणां वांटून घेवंक तसो सोमी ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत ह्या पुणशेतांत ताचें हजरपण आमकां दिवन आसता ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया आमची जबाब तुका आमी आराधन करता तुका आमी आराधन करता जेजू आमच्या वैजा तुका आमी आराधन करता जेजू आमच्या मोगा सागोरा तुका आमी आराधन करता जेजू देवाच्या पुता तुका आमी आराधन करता जेजू आमच्या बऱ्या गोवल्या तुका आमी आराधन करता जेजू आमच्या बाचावे तुका आमी आराधन करता जेजू वाट सत आनी जिविता तुका आमी आराधन करता जेजू संसाराच्या उजवाडा तुका आमी आराधन करता जेजू जिविताच्या वुंड्या तुका आमी आराधन करता जेजू सर्गींच्या दारवट्या तुका आमी आराधन करता जेजू आमच्या जिवीत आनी जिवनपणा तुका आमी आराधन करता जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा तुका आमी आराधन करता जेजू आमच्या सर्वांच्या बुजवणे तुका आमी आराधन करता जेजू आल्फा आनी ओमेगा तुका आमी आराधन करता जेजू आमच्या वड मेस्त्री आनी सोमी तुका आमी आराधन करता तस सोम्याक आमच्या जेजूक ह्या घडये गिता मुखांतर ताका स्तुती करया तस सोम्याचे गायन करता आसतना विशेष करून तेंचो स्तुती गायन आमी करता आसतना आमच्या काळजांत तस सोम्याक आमी स्तुती करया तालयो बेटियां आनी गंग्या विचित मोगतो देवासो मोक्तो देवासो वीची मोक्तो देवासो वीची मोक्तो देवासो बोस आतय पवना बोगुण तळकय कळना बोरुन खतैत मेळना बोगाच्या पांसो मोग जेजूसो वीची मोक्तो जेजूसो वीची मोक्तो जेजूसो वीची मोक्तो जेजूसो मोगाच्या पांसो बोस आतै पावना बोगुण तळकय कळना बोरुन पोंत सैत मेळना मोगाच्या पांसो मोक्तोत्म्यासो वीची मोक्तोत्म्यासो वीची मोक्तोत्म्यासो वीची मोक्तोत्म्यासो मोगाच्या पांसो बोस आतै पावना बोगुण तळकय मेळना बोरुन पोंत मेळना मोगाच्या पांसो वीची मोक्तो देवासो वीची मोक्तो देवासो वीची मोक्तो देवासो मोगाच्या पांसो वीची मोक्तो देवासो वीची मोक्तो देवासो वीची
मोगतो देवाचो मोग जपाचो मोग जपाचो मोग जपाचो हालेलुया 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 Jesus, thank you, Jesus. कीर्तन 103 वळू 13 आमकां सांगता जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. देवाची दया देवा समोग ताचे विश्वासीपण वर्ते जावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. हे थोडो वेळ सोम्याते आमचे दिश्ट आमी कसोवन आसा ताचें हजरपण आमच्या मदें आमी बघून आसा आनी थोडी मिनटां थोडो वेळ सोम्यान आमकां केल्ल्या बरेपणाचो एक घडीभर आमी उगडास काडचें प्रयत्न आमी करया. मोगाच्या इश्टानो देवाचो विश्वासी मोग व्हरतो. कीर्तनकार पयल्या अध्याय वाक्यांत म्हणटा सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरो नाका. देवाचो मोग ताचे विश्वासीपण आमी सदांच उगडास काडूंक जाय. जेजू आमच्या हर एकल्याच्या गरजांक पावचो आमचो सोमी आमचो मेस्त्री आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत नाना रितीचें बरेंपण महिमा देवान आमच्या जिवितांत उक्त्यान दाखयलेलें आसा. ही थोडी घडितां ताणें केल्लें हर एक बरेंपण आमी उगडासा काडचें प्रयत्न आमी करया. आमची जबाब जावं दी अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या खातीर मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मनीस जावन आमकां तुवें वयर उबारल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्ता मुखांतर आमचें आत्मीक पोशण केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र पुस्तका मुखांतर सर्गींची जाणवाय आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या परगट मिसावा वेळार तुवें बगसून लोकांक पाटी ताच्या गोपांत हाडिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्ता मुखांतर आमकां आमचे संगता सदांच रावल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. कुर्सार आपणाक समर्पण करून आमची सोडवण केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. जीवन जावन सर्गाराजांत आमकां जागो आसा म्हणलें सत उगडापें केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या पोनशेतांत आमकां तुवें सांगता हाडिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेचे देणे तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या. आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत आमच्या दिसपट्ट्या वेवहारांत आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या. आमकां हर एकल्यांक आनी आमच्या कुटुंबाक दिसपट्टो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या. आमच्या वावरांत तुवें आमकां बरो प्रतिफळ लाभयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. लुकसाणांतलें आपायांतलें अवघडांतलें तुवें
आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या बरी कुटुंबां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुवें आमकां सांगातपण दिल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या भुरग्यां बाळांच्या देण्यांनी आमची जिवीत तुवें सोबयल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या भुरग्यांतय तुवें उदार जाल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या तांच्या शिकपांत आनी तांच्या मुखल्या फुडारांत जैत तुवें तांकां दिल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या पिडे शिडेंतले कश्टान वारांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या पैणांत तुवें आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या अवघडांतले अपायांतले सदांच तुवें आमकां निवारल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या मागण्याक तुवें कान दिल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमची दुखां पसून आमकां बुजयल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमी तुज्या नांवान आरंभ केल्ली योजना तुवें पोंताक पावयल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्याक बरें काम तुवें फावो केल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या आमकां हर एकल्याक जाय पुरती देवाची बेसावां कुरपेची बेसावां तुज्या मरिफात वाळशी केल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या मेटा मेटांनी विविध व्यक्तीतावन आमकां कुमोग तुवें मेळशी केल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या ह्या पुणशताक आमकां हाडून हांगासर मागले उपकार तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर वर्गांनी होगलाप तुका सुम्या वय मगळा जेजू जायती बेसावां जायती आशिर्वादां आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुवें वळशी केल्ली आसाय तुवें जावन आसाय आमचो खरो देव आमचो मोग करचो आमकां सांबाळून व्हरचो किर्तनकाराची 300 उतरां किर्तन नोरा मोरो वळो बारतेरा आमकां सांगता जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता मोगाच्या इश्टान आमचो देव आमचो स्वामी एका बापाय बरी आपल्या परजेची दया केल्ल्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी अनुभव केला ह्या घडये आमी तसो सोम्याक आमच्या जेजूक अर्गां गीत आमी गायत आसतना न्ही केवल ही एक वोंटाची स्तुती बगर आमच्या काळजांत तावन सोम्यान केल्लें बरेंपण आमी उगडास सकाळ आमच्या काळजांत तावन ताका अर्गां दिवच्याक आमी मुखार सरया ह्या अर्गां गितांत आमी भाग घेवया अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नवाडता सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुदोतात आमच्या सांगातिदाय मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिखाय अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां
तुका वंदन तुका वर्गात तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हालेलुया 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 परत त्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी कंसोवया. लुकास वाचेला अध्याय 15 वळ 18 आनी मुखार. बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. ही उतरां आमच्या कानान पडटा आसतना आमकां हर एकल्याक उडास येता हें घडीत खंयचें म्हणलें. विचीक पुतारेच्या त्या ओपारींत पयस गेल्ल्या त्या पुतान आपणाच्या बापाय थंय पाटी वेचाक घेतलेल्या निर्धारा वेळार आपल्या जिबीलाच्या पाटी परतवण्याक मौन केल्ल्या तवळ आपणेच तेकी उसारलेलीं उतरां ही जावन आसात. ही घडी बरं आमचे दोळे आमचे प्रयत्न आमी करया. आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरचे प्रयत्न आमी करया. जेजू आमचे संगता आसा. आमकां हर एकल्याक तो पळयोवन आसा. त्या घडये एक घडी बरं आमच्या काळजाचे दूख धरचें. आमच्या पातकाचे बक्षाणे मागचे प्रयत्न आमी करया. मोगाच्या इश्टानो देवान आमच्या जिवितांत आजापां करी जाय तर देवान आमकां गूण करी जाय तर देवान आमकां बरें करी जाय तर देवान आमची मागणी आयक जाय तर पयल्यान पयलें हांवें म्हज्या पातकाची दूख धरूंक आसा. तसो सोम्या मुखार ह्या घडये आमी बसून आसा. जेजू आमचे हर एकल्याची अंतस्करणां पळयता. आमचें काळीज तो पळयोवन आसा. ह्या घडी आमच्या काळजांत आसचें सगळें उणेपण मेळेपण सोम्याच्या पांयां तेळी घडी समर्पण दिवया. सोम्या लागीं सांगया सोम्या आमकां बक्षी. सोम्या आमकां बक्षी. सोम्या तुजे तोंड पयस केल्ल्या खातीर आमकां तूं बक्षी. आमच्या उतरांनी आमच्या देखींनी सोम्या आमी पातकांत पडल्या. सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या उतरां तावन आमी प्रेरीत जावना. तुज्या उतराक आमी खांदी नासतना रावल्या. बक्षण असो राजी संदान असो तो स्पिरीत रुता करूंक आमी सुकोवन पडल्या. राग मोसर द्वेषाची चिंता आमच्या काळजा मतीं दवरन आमी सुकोवन पडल्या. तुज्या हजारपणां तावन पयस पयस आमी पावल्या. कुडीन आमी हांगा आसां जाल्यार काळजांत तावन आमी पयस पावलेले आसा. मगळा जेजू ह्या घडये तुजे थंय पाटी येवचें प्रयत्न आमी करूंक आशेता. आमच्या काळजाची दूख आमी धरूंक आशेता. आमच्या पातकाचे बक्षाणे मागूंक आमी आशेता. सोम्या आमकां बक्षी. आमच्या उतरांनी आमी दुखयल्ल्या खातीर आमच्या तोंडांत मेळ्ळीं उतरां हळशीक उतरां आमी उलयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत खोटी चिंता आमी दवरन जियेल्ल्या खातीर पेल्याचे बरें पडपळोवच्या बदलाक पेल्याक खोट्या उतरांनी आमी हिणसिल्ल्या खातीर आमच्या दोळ्यांनी पाड संगती पळोवच्याक आमी आशेल्ल्या खातीर पेल्यान बरें जाता आसतना मोसोर द्वेषाची चिंता म्हज्या काळजांत म्हज्या मतींत हांवें आटयल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. हांवें केल्ल्या हर एका सुखी अपराधांच्या बक्षांनी ह्या घडये हांव मागतां.
तुझी उतरां म्हज्या मतींत घाल सोम्या. लुकास वांचेला अध्याय 15 वळ 7. पश्चातापाची गरज नातल्या नवाय नवनीतिवंता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या हर एकल्या वयर देव सर्गी चड संतोष पावता. मगाच्या इश्टानो आज हांव आनी तूं म्हज्या पातकाची दूख तर म्हज्या मेळेपणांतले हांव भायर आयलो तर देव म्हज्या खातीर संतोष पावता. देव म्हज्या जिविताचे नितळाय आशेता, म्हज्या काळजाचे नितळाय आशेता. ह्या घडये आमच्या काळजाचेर हात दवरून सोम्या लागीं आमी सांगया, सोम्या म्हाका बक्षी, तुजें तावनां पयस पावलां, फाटीं येवंक आवाज येता. सोम्या म्हाका तूं स्विकार कर. वेचीक पुताचो बापूय पुताच्या परिवर्तनाक राखो नासलेले बरी. त्या घरा बागलार तो राखो नासलो. पुताक पळयलोच तो धांवून वचून पुताक तो पटलून धरता. ताका नवें वस्तूर नवें मोचें तो दिता. ताच्या बोटाक मुदी घालता आनी आपल्या घरांत स्वागत कर घट्ट जेवण करता. ही सगळी लक्षणां मोगाच्या इश्टानो देव कितलो काकुळदार म्हणलें स्पश्ट चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देव काकुळदार बगसूंक तयार आसा, पूण तूं बगसाणी घेवंक तयार आसाय की आज जेजू म्हाका आनी तुका विचारनासा. ह्या घडये सोम्या ते बगसाण्याचो स्पिरीट ते काकुळतीचे मुखामळ म्हजे तें तूं दाखय. म्हाका नितळ कर सोम्या, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हणून ह्या घडये सोम्या लागीं आमी मागया. नितळ म्हाका कर सोम्या, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषान तुजे सरशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. पयस तुजे तान पयस पयाण हांव करता, तुजे तान फोळा फोळ घेता. पयस तुजे तान पयस पयाण हांव करता, तुजे तान फोळा फोळ घेता. पूण म्हजो देव खरो संगी आसाय तूं, मोत उजवाडावंक आनी सदांच ओडूंक. नितळ म्हाका कर सोम्या, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषान तुजे सरशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. ही गरीबड आमी उबी रावया. जुआंस वांचेल अध्याय 15 वळ 9 तावन 11 पर्यंत. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावजय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळून ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. तुमचो संतोष म्हजो संतोष तुमचे तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीसय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता समेस्त आमी बसया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयच्या सुवार्तेंत जेजू आमकां हर एकल्याक ताच्या मोगांत रावजय म्हणून आपोवण दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तुमी म्हज्या मोगांत रावजय. तर जेजून आमकां दाखयलेलो मोग कसलो वा देवाच्या मोगाचो आनी मनशाच्या मोगाचो ताफावत कसलो ह्या घडी मोठ्यान समजोवचे प्रयत्न आमी करया. देवाच्या मोगा विशयांत नियाळ करता आसतना आयच्या वांजेलांत एक घडीभर दीस लायली जाल्यार लुकास वांजेला अध्याय 15 वळ 9 तावन आमी वाचली थोडी वाक्यां. जुआंच्या वांजेलांत आमकां अध्याय 13 तावन 17 पर्यंत
हे इतल्या अध्यायी जेजून आपल्या अपोस्तला सांगता त्या निमाण्या जेवणा वेळार वांटून घेतलेली बोगणा व आपणाच्या काळजांत असलेली बोगणा आपल्याच्या शिसा सांगता आपल्याच्या अपोस्तला सांगता वांटून घेतलेली उतरां ती जावन आसात. देखून जुआ वांजेलिस्त ते निमाण जेवणाचो एक संभ्रम नाही केवळ एक ल्हानशें गडीत जावन आमकां दिता. बगार ते एक वर्तें गडीत आनी त्या गडिता फाटल्यान न्ही केवळ उंडो मोडणी आनी हें सगळें जेवणाचो विवर मात्र न्ही. बगार ह्या गडिता फाटल्यान जेजूची थोडी विशेष शिकवण ताच्या वाचप्यांक दिवचे प्रयत्न तो करता. देखून हे गडीत एक विशेष गडीत तावन तो दवरता आनी ह्या विशेष गडितांत जेजूच्यो थोड्यो विशेष शिकवण्योय आमकां वाचूंक मेळटात. देखून आमी फाटीं आमच्या घरा गेल्यार त्या जुआंव सवांजला अध्याय 13 तावन 17 पर्यंत एक 5 अध्याय आमकां वाचूंक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार वेळ मेळ्ळो जाल्यार वाचचे प्रयत्न आमी करया. कित्याक विविध रितीची शिकवण थंयसर गुडायेची उतरां जेजूच्या काळजांतली उतरां जेजू आपल्या अपोस्तला सांगता वांटून घेवन आसा. आनी हेच्या सुवार्थेंत जेजू सांगता हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी म्हज्या मोगांत रावो जाय. हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावो जाय म्हणून देव आशयता. तर देवान कसलो मोग दिलो, देवान कसो मोग आमचो केलो, कसलो मोग केलो तो आमी ह्याच्या दिसा मोठव्यान समजोवचे प्रयत्न करया. आनी ह्या वेळार आमकां समजतलें देवाच्या मोगाक आनी मनशाच्या मोगाक कसलो ताफावत आसा म्हणलें. देवाच्या मोगांत आनी मनशाच्या मोगांत 3 ताफावत दिसून येतात. पयल्यान देवाचो मोग तो शर्त रहित मोग. गॉड्स लव इज अनकंडिशनल. कसलो हो अनकंडिशनल वा शर्त रहित मोग. देव मनशाकडे मोग करता आसतना देव मनशांत हांव शर्तां वा देव मनशांत शर्तां घालून वचना. तुमी हें केलें जाल्यार मात्र हांव तुमचो मोग करता, तुमी अशें केल्यार मात्र हांव तुमचो मोग करता, तसले शर्तां तो दिना. देखून सगळें पवित्र पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार आमकां समजता हें देवाच्या मोगाचें पत्र. देवाच्या मोगाचें पत्र हें. दिस इज गॉड्स लव लेटर टू द ह्युमॅनिटी. हे वाचलेल्या हर एका व्यक्तीक देव कितलो मोग करता तसो गुंडायेन मोग करता, शर्त रहित मोग करता म्हणलें सत ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी समजोवंक शकता. देखून देवान जावंक पुरो उत्पत्ती ग्रंथांतल्या पयल्या अध्यायान आमी पळोवंक गेल्यार जाल्यार देवान सगळी पृथ्वी रचली, सगळें दिलें कोणा खातीर? मनशा खातीर. जावंक पुरो अब्राहमाच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार देवान ताका बसयलेलो गांवाक थंय व्हरता आसतना ताका एक विंसून काडलेलो तो गडीत आसूंक पुरो. ताच्या जिवितांत देवान वळयलो तो मोग आसूंक पुरो शर्त रहित मोग. देवान मोइजेक विंसून काडटा आसतना थंयसर तो मिद्यानान तो बकरे सोरून आसलो. देवान ताका विंसून काडलो, वच म्हज्या परजेक त्या बांदपासांतले सोटोवन फाटीं हाड. देवान त्या परजेक थंय दाखयलो अनकंडिशनल लव. आनी तोचो मोग देवान विविध हंतांनी दाखोवन दिलो. जावंक पुरो नितीकर्तांक देवान दिलें, रायांक दिलें, प्रवाद्यांक दिलें आनी नव्या सोल्ल्याक येता आसतना जेजूक आमकां दिलो. जेजूक आमकां दिलो. ताचे एकल्यास्पताक जो सुवांजला अध्याय 3:16 आमकां सांगता ही उतरां आमकां हर एकल्यांक बाय हाट आसात मोगाच्या इश्टानो. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या पुताक ताणें जेजूक ताणें आमकां दिलो म्हजी आनी तुजी बाचावी करच्या खातीर. अनकंडिशनल लव. देवाचो मोग शर्त रहित मोग आनी तो शर्त रहित मोग जेजू मरिफात मनशा कुळाक देव दिता. दुसरें लक्षण जावन आसा देवाच्या मोगाचें आनी तें जावन आसा बोगसाणें. गॉड्स लव इज फॉरगिविंग लव. बोगसूंक शिकयल्लें जेजून. जुदेव समाजांत बोगसाणें म्हणलें कळीत नातलें. हम्मुराबी म्हणल्यार व्यक्तीन एक नियमावळ लोकां मदें दवरली. जुदेव नियमावळ ती टिट फॉर टॅट वा फारीकपणाचे नियम म्हणटात. दोळ्यांक दोळो, दांताक दांत. आनी असल्या नियमावळीच्या समस्या मध्ये जेवण असलेल्या वेळार जेजू देवाचो मोग थंयसर लोकां मदें वांटता आनी तो त्या मोगाचें दुसरें लक्षण जावन आसा बोगसाण्याचो मनोभाव. देवाच्या मोगांत बोगसाणें आटापून आसा. लुका सुवांजला अध्याय 15 1-2 वाक्यां आमी हाच्या आराधना वेळार ह्या वेळार वाचलेली. ते सगळो अध्याय 3 गडितां आमकां वाचूंक मेळटात. चुकोन गेल्ली शेळी, भायर पडिल्लें नाणें आनी वेचीक पुताची वपार. ही सगळी गडितां आमकां देवाचो मोग बोगसाण्याच्या स्पिरितान भरलेलो म्हणलें दाखोवन दिता. आनी तिसरें लक्षण जावन आसा देवाचो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग. सॅक्रिफीस म्हळ्यार कितें? त्याग करचें म्हळ्यार कितें?
जिवीत दिवचे म्हळ्यार कितें जेजूची उतरां आमी उगडासा कडेन आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना सॅक्रिफिशियल लव कुर्साक पळयतना आमकां कितें भोगता मोगाच्या इश्टानो कुर्सार आमकां कितें दिसून येता ह्या कुर्सारचे दीस लायता आसतना देवाच्या सॅक्रिफिसाचो मोग आमच्या काळजांत ओंपलेले आमकां घडीत हांगासर दिसून येवचें निमाण्या शुक्रारा दिसा आमी नियाळ करता आसतना देवाच्या सॅक्रिफिसाचो मोग कितलो व्हरतो देवान मनशाकला खातीर कसलो सॅक्रिफीस करूंक तयार आसा म्हणलें सत जेजूच्या कुर्साच्या मरणा मरिफात जेजू आमकां शिकयता ताच्या वाचप्यांक शिकयता हर एकल्यांक शिकोवचे प्रयत्न तो करता तर ह्या देवाच्या मोगांत जियोंक जेजू आमकां आयच्या जापण दिता जेजून सांगलेलें उतरां आमी उगडासा काडयेत हांवें तुमचो मोग केला कसलो मोग अनकंडिशनल forgiving and sacrificial शर्ता विण बोगसाण्याचो आनी सॅक्रिफिसाचो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत राव जय देव म्हज्या आनी तुजें हांव त्या मोगांत रावच्या कांयच्या दिसा आपण दिता मनशाकूळ तयार आसा की देवाच्या मोगांत रावोंक मनशाकूळ तयार आसा की देवाच्या मोगांत रावोंक आज हांवें आनी तुवें म्हाकाच एक सवाल विचारची गरज आसा आज हांवें आनी तुवें आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक रितीन जावन जेजू म्हाका आनी तुका हेंच सवाल विचारता तूं तयार आसा की देवाच्या मोगांत रावोंक म्हणलें आमकां हर एकल्यांक आमचें म्हणलें सेल्फिशनेस स्वार्थ एका रितीचें तसलो स्वभाव राग द्वेष मोसार असले चिंतना आमी घेवन रावल्या जाल्यार देवाच्या मोगांत आमकां रावोंक जायना ती चिंतना आमच्या काळजांत हांव केन्ना भायर घालता तो वेळ मात्र देवाच्या मोगांत रावोंक आमकां साध्य जातलें देखून एक घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया मोगाच्या इश्टानो जेजूचें हजरपण ह्या घडये आमचे मदें आमी बघून आसा जेजूचें हजरपण ह्या घडी आमचे मदें आमी बघून आसा ह्या घडी जेजू म्हाका आनी तुका परत आपण दिता तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय कित्याक हांवें तुमचो मोग केला मोगाच्या इश्टान हांगासर आसलेल्या आमी हर एकल्यांनी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत नाना जाग्यांनी नाना रितींनी व्यक्त केला नाना रितींनी नाना जाग्यांनी आमी तो अनुभव केला ह्या घडये जेजू म्हाका आनी तुका परत आपण दिता तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय देवाच्या मोगांत रावचें जाल्यार देवाच्या मोगांत राव जाय जाल्यार आमचें अस्कत कांय उणेपण आमी वळखोंक आसा जें कितें आमी बोगसाणें मागलें जेजू लागीं आनी दुसऱ्यान देवाच्या मोगांत हांवें राव जाय तर त्या सोम्याच्या पांयांतळी म्हाका हांवें संपूर्ण समर्पण करूंक आसा तसं देवाच्या मोगांत जिये जाय तर हांवें सोम्यातय म्हजें जिवीत म्हजें सर्वस्व समर्पण करूंक जाय सर्व आमी एक घडी भर तिंबी घालया आनी ह्या घडये तसं सोम्याच्या मोगांत जियोंक जाय अशी कृपा ह्या घडये आमी मागून घेवया सोम्याच्या मोगांत रावोंक सोम्या आमकां आपणयता तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय सोम्याच्या मोगांत राव जाय तर हांवें आनी तुवें सोम्याक म्हजें समर्पण ह्या घडये करूंक आसा तसो सोमी ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिवं दी आमकां हर एकल्यांक कृपा दिवं दी प्रत्येक करून ताच्या मोगांत रावोंक सोमी आमकां गरज आसची सगळी सकत ह्या घडये फाव करून दी म्हणून ह्या आराधना वेळी आमी मागया चिंतुना देखुना एदोळावे बोगुना Solo aparnimo Chituna dekuna Yedolave boguna Oh solo aparnimo Jesus so aparnimo Jesus so aparnimo Naslo, Unsayek Naslo, Jesus aparnimo. परत सोमी आमकां आपण दिता तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय हात आमचे जोडया तसो सोम्या मुखार दिंबी आनी आमी आसा मोगाच्या इश्टान जर आमकां दिंबी घालूंक जातात आमी बसयेत वा उबे रावयेत पूण कितें गरजेचें गी म्हळ्यार ह्या घडये म्हजें आनी तुजें समर्पण सोम्या मुखार करच्याक आमी आयती रावोंक जाय आमकां दिंबी घालूंक जाता आमी बसया वा उबी रावया
काय समस्या ना तर देखून ह्या घडये आमचे सगळे समर्पण सोम्या मुखार आमी दवरूंक त्या सोम्याच्या मोगांत जियोंक जेजू म्हाका ह्या घडये आपण दिता देखून ह्या घडये आमचे सगळे समर्पण सोम्याक आमी करूंक आयती जावया समर्पण करुया आमी ह्या घडये आमचे जिवीत समर्पण करुया आमी ह्या घडये आमचे कुटुंब समर्पण करुया आमच्या भुरग्या बाळांक समर्पण करुया आमच्या सगळ्या कुटुंबाक विशेष करून समर्पण करुया आमी आमच्या जिवितांत आमी आसा जावचे आमी अनुभव करचे कष्ट दुःख पिडाशीर समर्पण करुया आमी आमच्या जिविताचे सगळे राटवळी आणि आमचे समस्ये समर्पण करुया आमी आमच्या जिविताची अस्कतकाय आमची पातकां आमचे वाईट सवय आमचे अवगुण सगळे समर्पण करुया आमी आमच्या जिवितांत आनी आमी अनुभव करचे समाधान दादोसकाय सुख सगळे समर्पण करुया आमी आमच्या जिवितांत आमी आशेवन असलेली स्वप्नां आमच्या जिविताच्या फुडारा विशीं आमी आसा केल्ली सगळी योजना समर्पण करुया आमी ह्या घडये म्हज्या काळजांत असले सगळे मेळेपण अस्कत काय पातकां समर्पण करुया आमी आमच्या मोतींत ह्या घडये चिंतून आसाव ते सगळे आखांत टेन्शन दुःख बेजाराय सगळे हे समर्पण सोम्याक मेसवल्लें जावं हे समर्पण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सोम्याचो मोग आमच्या जिवितांत वळोन येवच्या कादाराचो जावं हे समर्पण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सोम्याचो मोग आमच्या काळजांत रोंबोवंक जातसलें समर्पण जावं हे समर्पण जावं सोम्याक मेसवचें हे समर्पण जावं सोम्याच्या मोगांत म्हजें क्रिस्ती जिवीत धीर करचें सोम्या हे समर्पण ह्या घडये हांव तुजे मुखार करता म्हजें समर्पण ह्या घडये तूं मानून घे म्हूण हांव तुजे लागीं मागता चिंतूना देखूना ये डोळा हांवें बघूंना असली दयामया असली दयामया चिंतूना देखूना ये डोळा हांवें बघूंना असली दयामया दिव्यानी सोम्या मुखार आमी आसा ह्या घडये मोगाच्या इश्टानो ह्या पुंतळाक सोम्याच्या पांया तळे आमी पावल्या आमच्यो विविध गरजो आमची ते सावांग घेवन सांज जेवासान आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां आमची मागणी ह्या आमच्या संता मरिफात जेजू मुखार आमी दवरलेली आमच्या गरजांक सोमी पावला जाल्यार आमच्यो गरजो जायत्यो आसात ह्या घडये ते सर्व गरजो सर्व ते सामान सोम्या मुखार आमी समर्पण करचें प्रयत्न आमी करया ह्या घडये मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या खातीर आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमची कुटुंबा सोम्या तुझ्या आशीर्वादांनी भरलेली कर आमची कुटुंबा तुझ्या बेसावांनी भरलेली कर मोग समाधान दादोसकाय राजी संतान असले बरे शिगूण आमच्या कुटुंबांनी वळोन येवन दीत म्हणून सोम्या ह्या घडये तुझे मुखार दिंब्यांनी पडून आमी मागता मागता आमी ह्या घडये सोम्या आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर सोम्या आमच्या भुरग्यांक तुवें दिलाय तुका जावं वर्गां आमच्या भुरग्या बाळां तुवें दाखयल्ल्या अपरिमीत मोगा खातीर तुका आमी अर्गां दिता तांचे शैक्षणिक जिवीत तुवें सफळ केलाय
जाणवायेची तांकां तुवें केल्या शेगुणाची तुवें तांकां केल्या तुका जावं अर्गा ह्या घडये सोमी आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या युवा जनांक तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता आशीर्वादीत कर सोम्या तांचे जिवीत आशीर्वादीत कर सोम्या तांचो फुडार तांच्या जिवितांत समाधान संतोष सगळे तांकां तूं फावो कर तांचो फुडार तुज्या बेसांवांनी आशीर्वादांनी सोपय म्हूण ह्या घडये आमी मागता विशेष करून आमी मागता युवा जना खातीर जायते युवा जन बऱ्या कामाच्या सोदण्यार आसा जायत्या युवा जनांनी मागोवंक सांगलेलें आसा फादर बरें काम मेळच्या खातीर मागा फादर आमचे लागीं सांगलां जावंक पुरो मोगाच्या इश्टानो अशा बऱ्या कामाच्या सोदण्यार आसच्या हर एका युवा जनाक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता तांचें दूख तूं पयस कर सोम्या बरो वावर तांकां तूं फावो कर मागता आमी विशेष करून ह्या घडये पिडेस्त भावा भयणी खातीर पिडा शिडा मनशा जिविताचो वांटो जाला सोम्या आमच्या पातकाक लागून आमच्या कुडींत रेवडलेल्या त्या पिडेतावन दुखीतावन कश्टातावन ह्या घडये सोम्या आमकां निवार म्हणून तुजे मुखार दिब्यांनी पडून आमी मागता ह्या घडये ह्या पोरशेतात प्रत्येक करून बऱ्या भलायकेच्या सोदण्यान आशेवन जायतो जण हांगासर आयलेलो आसा जायत्या जणांनी मागोवंक सांगलेलें आसा असल्या पिडेंत कश्ट नासच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या तुज्या पांयां तळी हांव समर्पण करता ह्या घडये मोगळा जेजू तुजी दैवीक सकत तांच्या कुडींत वाळोवन येवंदी तांचे गाय तूं थांबय तांची दूख तूं उणी कर तांची कूड भलायके बरीत कर म्हूण सोम्या तुज्या लागीं परतून हांव मागता मागता आमी ह्या घडये आमची विविध तेसावां इरादे आमच्या काळजा मनांत आसात जायतीं जणां बरे सैरिकेच्या सोदनेर आसात ह्या तेसावां खातीर तांणी मागोवंक सांगलेलें आसा जायते जणां कुटुंबाचे समस्या खातीर आमच्या कुटुंबांतले असले समस्या पयस जावं दी म्हणून मागोवंक सांगलेलें आसा असले समस्ये असले तेसावां सोम्या तुज्या पांयां तळी समर्पण करता सोम्या आमचो दिसपडतो वावर आमच्या कृषेचो वावर आमचो व्यापार वहिवाट जंय खंय आमी वावर करता सोम्या तूं पवित्र कर आमकां आदार दी कुमोक दी वेळाक सरी जावन बरो पावस तूं आमकां धाड कृषेच्या चटवटीक आमी परत आरंभ करूंक तूं आमकां आदार दी मागता आमी सोम्या आमच्या काळजा मनांत जायते दूख बेजाराय आटेविटे आसा विविध रितीचे बेजाराय आमच्या काळजांत आसा भे आमच्या काळजांत आसा फुडारा विशीं आमची चिंता पासूंक पुरो हाती धरली योजना पोंताक पावत नात कितलें काम केल्यार आमकां पोंताक पावोवंक जात ना मोगळा जेजू असल्या रितीच्या कश्टांनी आमचे जिवीत रेवडलेलें आसा जिवीत निराशी जाल्लेलें आसा आनी असल्या निराशपणाच्या घडये तुज्या पांयां तळी आमी आयल्या तूं आमकां बरवसो दिताय तूं आमकां आदार दिताय म्हणली पातयेनी घेवन त्याच पातयेनीक सोम्या ही आमची मागणी तूं स्वीकार कर म्हूण आमी मागता मागता आमी सोम्या आमच्या मोतीन तशें सगळें टेन्शन तूं पयस कर म्हूण आमी मागता आमी प्रयत्न करून आसा टेन्शन पयस करूंक आकांत पयस करूंक पण जाल्यार आमच्या मतींत नाना रितीची चिंतना ह्या घडये गोवन आसात आमचो फुडार कितें आमचो वावर कितें आनी कितें आमच्या मतींत ह्या घडये गोवन आसा ते सगळे ह्या घडये सोम्याच्या पांयां तळी आमी समर्पण करया मोगाच्या इश्टानो आमचो देव आमकां आयकोनसो आमचो मोग करचो आमकां सांगात दिवचो इम्मॅन्युएल तो जावन आसा मनशांचो देव तो जावन आसा आमची बोगणां तो जाणा आमचे दूख तो जाणा आमची बेजाराय तो जाणा आमच्या काळजांत आसचे आमच्या मतींत आसचे सगळे रितीचे चिंतना तो ह्या घडये जाणा तो आयकोन आसा कृपेची बेसावा ह्या घडी आमकां हर एकल्याक दिवनूच तो आसा बावार्थान आमी मागया कितें आमकां जाय कसली कृपा आमकां जाय कसली बेसाव आमकां जाय
या घडये सोम्यातावन आमी मागोन घेवया. जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, ह्या घडये ही तुजी परसा दिव्यांनी पडोवन बावाडतान आनी कलतेपणान तांच्यो गरजो ह्या घडये तुजे मुखार समर्पण करीत आसा सोम्या. तू आमचो देव आनी धनी, तू आमचो मोग करणार, तू आमचो दैवीक वॉइस, तू काकुळदार देव. ह्या घडये सोम्या ह्या तुझ्या भुरग्यांनी तुझे मुखार समर्पण करीत आसात ती सगळी मागणी, इरादे, तेसावा, आटेविटे, कष्ट, राटावळे, समस्ये सगळे सोम्या ह्या घडयेतून स्वीकार कर. आम्ही आशेन आयला ह्या घडये ते समाधान, दादोसकाय, कुडीची भलायकी, मतीचे समाधान ह्या घडये सोम्या हांगासरच्या हर एका व्यक्तीक, हांगासरच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या ह्या घडयेतून फावो कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून आमी मागता. हे प्रार्थन आमी तुका भेटयता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्याची बेसावा घेवंक आमी आयते सगळे. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. देव मुझो मोग करता, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी, देव मुझो मोग करता. देव मुझो मोग करता, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी, देव मुझो मोग करता.
Gereja Spiritan Boral Aina Medang Somya Beridan Andau Ponacha Swadik Ekota Zamla Ursuntuka Gewarada Jesu Tuje Jeva Sarginche Povitra Karn दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेसु तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पूर्ण परभूषाचे सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण वर्षाचे किरण बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोमयाची सुख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो देवाकर गांधींक आणि विशेष करून सांजे वाजा मरिफात आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादाचो उगडास काडून अर्गाबली दान पेटोवंक आमी आपूण शेतान सांगता जमल्या विशेष करून आमच्या गरजां खातीर आमी मागता आसतना प्रत्येक करून त्या सांजे वाजाची मजत आमी मागून घेवया आज प्रत्येक करून पवित्र सभा सा फिलीप आणि जाकोब ह्या धर्मदूतांची परब आचरण करता जेजूचो लक्षिल्यान पाटलाव केल्ले दोग व्यक्ती हे जावन आसात आणि जेजूचे आपोस्तल जावन देवा जेजून तांकां विसून काडिल्लें सुवार्ता परगटणार तांकां धाडिल्लें आनी आमरिफात आमकांय तसो जेजू सुवार्ता परगटणार जावन सुवार्ता प्रसार करूंक आपण दिता आसतना येवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवन आमच्या काळजांत तेंचो सोमी हे दिशेन आमकां आदार फाव करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया हे मीस देवाक मानता तसले जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकां स्वामी उगडास काडून सोम्या लागचें बक्षाने मागया पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडां उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध हे पसून भगवान सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया शांतिकाच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या कर वैभव आम्ही तुका वाटणता सौम्या जेजू क्रिस्ता
ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा साजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आणि दुर्बळकायची जिणीची येवन तुझ्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्षींक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आणि दुबळकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सा पावलून कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावानो हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फोल जातलो हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो हो संदेश हो पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो केफसाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो उपरांत एकच फावटी 500 भावां परस चड जाणांक तो दिश्टी पडलो तांचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात पूण थोडे मौन पावल्यात उपरांत तो जाकोबा दिश्टी पडलो आनी त्यानंतर समेज दमदुतांक शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो देवाचे उतर देवाचे ओडपकार श्लोक तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला अंतराळ देवाची महिमा वदनिता मळप ताच्या हातांचो वावर परगडता एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा श्लोक तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला शब्द ना उतर ना तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना तरी तांचो ताळो प्रितुंबेर शेकान शेक घासता तांचो संदेश संवसाराच्या सीमा पर्यंत पावता श्लोक तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला उद्गार सतानी जिवीत म्हणटा सोमी पिलिपा कोण म्हाका देखता ताणे बापाकच देखला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येशूया त्यावेळी जेजून तोमासाक जाप दिली हांव वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात केल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसोंक जायना तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाक तुमी वळखतात पण ह्या फुडा ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमकां बाप दाखय तितलें समका पुरो जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसोनी
हांव कोण म्हूण तुका समजना मो जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणी येत हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सत मानिनाय हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेस्तकी हांव उलयना बापूच म्हजे सवें रावन आपली कामां चलयता हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगता ते तुमी सत माना न्ही जाल्यार हीं कामां पळोवनपणी तुमी सत माना सत सावन तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्हय ताच्या की वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशी वेतां बापाची महिमा पुता मरिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यारी हांव तें तुमकां दितलो तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता आयच्या सुवार्थेंतलें एक वाक्य जावन आसा हांवच वाट सत आनी जिवीत आय एम द वे द ट्रूथ एंड द लायफ कितें हे शब्द हे 3 शब्दाचो मोठो नियाळ करचें आमी प्रयत्न करया पयलें जावन आसा हांवच वाट वाट आमकां हर एकल्याक कळीत आसा आमी वाटेर चलता आनी वाट थोडे फावटी आमी सराबार फावटी सारक्या वाटेर चलता थोडे फावटी वाट चुकता पूण जेजू आयच्या सुवार्थेंत आमकां सांगता हांवच वाट जेजू कसली वाट जेजू वाट जावन आसा सर्गाक वेची आमकां हर एकल्याक आमच्या जिविताचो शेवट जावन आसा सासनीक जिवीत वा सर्गीचो जागो आनी त्या जाग्याक वचत जायतर हांवें जेजू मरी फात वचोंक आसा ही वाट संवसारी दृश्टेची न्हय संवसाराक ही वाट कॉन्ट्रडिक्शन वा विपर्यास म्हणटा आमी जेजू संवसाराक संवसारी दृश्टेच्या वाटेन जेजू सांगना बगार जेजू आमकां तोच वाट म्हणून सांगता कित्याक ताचे मरिफात गेल्या शिवाय आमी आमच्या बासयलेल्या जाग्याक वा देवा थंय वचोंक जायना देखून ताचे मरिफात येचें म्हळ्यार कितें ताच्या मरिफात येचें म्हळ्यार तो जावन आसा एक ब्रिज एक संको आमकां एक उतरवणी जावच्याक आमच्या जिवितांत वा आमच्या बापा सरशी पावच्याक देखून ताच्या जिवितांत जेजून ताच्या जिवितांत जेजून जायत्या लोकांक एक वाट दाखयली ती वाट जावन आसा सर्गाची वाट देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्याच वाटेन आमी समकोंक आसा ही वाट सबार पोटी सुशेगाती जातली वा थोडे पोटी कुर्साची वाटी जातली पूण कुर्साची वाट आसूंक पुरो इतर कश्टांची वाट आसूंक पुरो पूण अखेरीक थंयसर ग्लोरिफिकेशन वा वैभव त्या वाटेच्या अखेरीक राखून आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय दुसरें जावन आसा सत सत म्हळ्यार कितें वॉट इज ट्रूथ हे सवाल पवित्र पुस्तकांतले सवाल हे पिलातान विचारलेले आमकां उगडासा काडयेत जेजूक पिलाताक जेजू कोण म्हूण कळीत नातलें जेजून सांगलेली उतरां हांवच सत द ट्रूथ आय एम द ट्रूथ हाचो अर्थ कितें हाचो अर्थ जावन आसा आमी पोरण्या सोल्ल्यात नव्या सोल्ल्याक येता आसतना जे कितें सगळ्या प्रवाद्यांनी उल्लेख केल्लो वा पोट दाखयलेलें एक सत तें जावन आसा जेजू क्रिस्त अ बिटर ट्रूथ टू द सोसायटी एक कोडू सत सामाजीक पूण ताका पातयेतल्या हर एकल्यांक त्या सतांत जिवीत आटापून आसा हे सत आमकां हर एकल्यांक आमचे क्रिस्ती जिवीत बावाडती जावं जियोवच्याक आदार दिता आनी हें जावन आसा पवित्र पुस्तकांतलें सत आमकां जेजू समजोवचें आनी तें सत जावन आसा जेजू म्हणलें हाच्या सुवार्ते मरिफात आमकां समजोवचें प्रयत्न चलता तिसरें जावन आसा जिवीत हांव जावन आसा जिवीत जिवीत म्हळ्यार आमी हर एकली समजता ह्या संवसारी जिविताचो महत्व न्हय केवळ संवसारी जिवीत बगार आमकां बासयलेलें आनी एक जिवीत आमकां राखून आसा इज इट इजी टू एटेन लायफ हे संवसारी जिविताच्या अखेरीक जावन सासनीक जिवीत आपणावचें तितलें सुलाभगी खंडीत न्हय पूण ह्या संवसारी जिवितांत जेजू म्हणल्या वाटेन चल्ल्यार मात्र हें सासनीक जिवीत वा निमाणें सत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता आनी हें सत बरो जिवीत बरोवन ओमतवच्या मापांतलें इट इज एबांडन्स इन फुलनेस इट इज इन एबांडन्स ऑर इन फुलनेस देखून आमच्या जिवितांत हें
एबांडन्स वा भरून उमतोवच्या मापाचे सत वा संतोष आपणाय जे तर जेजू मरिफात सोलोंक जाय आनी हाचे मरिफात आमच्या जिविताक आमी आशेवन आसचे ती दादोसकाय वा जिवीत आमकां फावो जाता. जेजू परत सांगता हांवूच वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय बापा लागीं कोणाकी वचोंक जायना. म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो शेवट आसा सास्तीक जिवीत वा देवाक पळोवचें आनी हें पळय तर जेजू मुखांत हांवें सुमकोंक जाय. जेजू म्हणलें सत हांवें स्विकार करूंक जाय, तो दिता तें जिवीत हांवें अनुभव करूंक जाय. येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां ही कृपा मेळ अशी करूं. आमेन. कितें सोमिया तुका हे भेटोवनी वेळा ना कितें सोजी म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका मुंडो जिविता म्हाका पोसताय वायतो दादाचो सस्ती पिवन करताय कस्ता वावराचो फळ तुवें मुजेर म्हज्या मगाचेनो आमी भेटोवचें हे बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसले जावच्याक आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपल्या परज्या खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयलेले मागणे आनी कलतेपणाचे सादें जिवीत तुका मानवालें. हे सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय. नितळ निर्मळ काळजान या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय कशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाजतांव. बावडताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त तो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुब्रिकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्यास आनंदान सर्गीच्या सर्व दुता भक्तां सांगाती सगळ्या तुज्या रचना बराबर उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी
क्षमा करूस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराची हे रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारुफतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भवडत सुगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सांभाळता तुझे पुनर्जीवंतपण आम्ही परगटतो तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेंतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्यांत समेस्तांक तुजें पद दळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरी हे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मोत भगवान जुजे वाच आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखान आमकां वांटोवन दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी फैभाव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें सांगता भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायट विघ्नातावन आमकां सदांच निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शनत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमच्या समेस्तांच्या बावाटाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ
तू जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत क्रिस्तचे शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगासो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. होस जेजू ख्रिस्त आमच्या जिविताची वाट सत आनी जिवीत ताच्या जेवणाक आमकां आपणे लाभला. आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. पानांको 170 आनी 5 175. सोम्याच्या जेवणात आम्ही मोकार सरया याचे संगी राहूया. सास्तिक जिणेचे आम्ही काण सेवया नवे जिणेला जोडया. ये सोम्या तू ये दुर्बोळ्या विडार आता काळोख मोजो दावडाय सदा वाढेन म्हाका सरय. ये सोम्या तू ये दैवीक जिवातार ये तुझा गोपान म्हाका लिपय सर्गेच्या सुखात पावय. ये सोम्या तू ये दैवीक जिवातार ये पापका काळोख मोजो दावडाय सदा वाटेन म्हाका सरय. ये सोम्या तू ये दैवीक जिवदार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखात पावय. ताकवाली संगी आम्ही एक जाऊन राहूया यतेश फळ आम्ही सोडया. सोम्याच्या मोगात आम्ही तीर जाऊन राहूया जीण येजूजान जाय जोडया. ये सोम्या तू ये दुर्बोळ्या विडार आत्का काळोख मोजो दावडाय सदा वाढेन म्हाका सरय. ये सोम्या तू ये दैवीक जिवदार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या बगे दिसा तुझ्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या त्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कडी रक्ताच्या जेवणान ददोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटांत जियेवची तान आमच्या काळजांत सडय. सांजुजे वाजाच्या परजळती शिकवण्यांनी दिके वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूक आमकां करपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. संभ्रमिक आशीर्वाद जोडूंक तकल्यो बगाया. सर पदवीदार देव दयाळायेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमच्या बावार्थान बरवशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसनेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसात. पगाळवा भयणो, ह्या पवित्र वेळार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरें पोंजडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशे तसो रेक्तर मनादीक आशिसी रेबेल्लो बापांच्या आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर विरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपवन उचलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप रोशन डिकुन्ना प्रस्तुत मंगळूरू DSCGच्या वैश्यस संघटनाचे डिरेक्टर जावन आसात. हाचे आदी जायते बडी हांगासर येवन भक्तीपवन चलोवन व्हेला. आज हांगासर येवन भक्तीपवन चलोवन वरी जय म्हूण विसरल्या वेळार कुशेन आनी मोगान ताणें जायच मुळां मोगाळे याजाक बापानो तुमी आराधना मुखांतर जेजू सवें संगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या दिसा भक्तीपनाक तुमी आदार दिला. हांगासर हजाराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरे पुणशेताच्या डिरेक्टर रेक्तर मनादीक आशिसी बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. कुमसारा संगतपण आनी कुमोग केल्ल्या फरंगी पेटे कोंवतेचे आजाक मानादीक दिलराज बाप आनी मानादीक दिपाक तुमकां देव बरें करूं. कंदारांचे मुखेलपण घेवन सोमाने सैमन पायस तांकां संगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदी देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या आसा मदर तेरेजाक समर्पिल्ल्या कानातूर कुट्टादाचे वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बाप तुमचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणलें आमचें मागणें. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांजुजे वासाक समर्पिल्ल्या इगर्जे वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळाक आनीक जमो करच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखान देवाचे आशिर्वाद मागता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दागचेर आसात हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वासमा वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावचे पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास भक्तिकांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाय खुशी आसा तर तुमची व्हॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत दिवचें. फरी एका शुक्रारा 10 वरार तीर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा हाचो फायदो जोडूंक तुमचे लागीं विनंती. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार हप्त्या मदें दिवयेत. आज तुमी दफ्तरांत दिवयेत. तुमच्या खुशेचें दान आमी मोगान स्विकार करतले. मे म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वास स्टॉलांत मेळटा.
ते तुम्ही प्रत्येक 10 रुपये देणं स्वीकार करून विनंती करता. आमच्या मध्ये गात गोंयांत हांव थोडी आयिल्लीं आसात. गोंयकारां कोणी आसा तर दयेन उबी रावा. कायंडली स्टँड दोज हू कम फ्रॉम गोवा. हार्टी वेलकम टू यू ऑल. तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत आमी मागता. तुमी मागिल्ले इरादे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें. दयेन बसात. जेवणा बाबतीन आयिल्लें दान ह्या परी आसा. फियोना जॅकलिन फर्नांडीस परमानोरो 1,500 रुपये. रॉबर्ट डिसोजा फजीर 10 किलो व्हेजिटेबल्स. पियसू पिनंगडी 500 रुपये. तेरेजा डिसोजा असाई गोळी 500 रुपये. तेरेजा लोबो पिनंगडी 500 रुपये. निष्का डिसोजा निकुटामो सुल्या 1,000 रुपये. देवादेन विन्सेंट आणि फ्लाविया लोबोच्या उडासा उलाळता 12,500 रुपये. पुनशेताच्या बरेपणा खातीर आयिल्लें दान ह्या परी आसा. डॉयलन डिसोजा मंजेश्वर 5,000 रुपये. विवियन सिक्वेरा वालेन्सिया 2,000 रुपये. अरुण डिसोजा कुलशेखर 5,000 रुपये. सरिनांटो गोवा 500 रुपये. गोंयांत तावन एक पंगड आयिल्लो सरजार गोवा तावन 6,350 6,350 रुपीस. आरन रोड्रिगस गोवा 500 रुपये. दानीक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेवास बापा मुखांत्र तुमचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां मागता. परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. दयेकर नवेनाक उबी रावात. Juzewas Baba Ogla Parimantuka Kurpa Magondi Baba Vigna Sanenaka. देखून बसया. मोगाच्यानो सांजो जेवाज बापाचेर पातयणी दवरन हांगासर येवचें मागचें आनी ते सवां बरोवन घालन जुजेवाजाचेर बरें वचून देवा लागीं हांव तो मागोवन दिता म्हणल्यार पातयणेन पाटी वेचें. आनी हांगासर आमी सर्वां सांगाता मेळोवन एकामेका खातीर मागता आसतना आमा समेस्तांची आशा जुजेवाज बाप सुफळ करून दी. बरयल्ल्यो सर्व इरादे त्याच जुजेवाज बापाक ह्या नव्यानाच्या वेळी ताच्या पांयांतळी आमी तुमच्या समेस्तांच्या नामी समर्पण दिता. मोगाच्यानो सांजो जेवाज बापा लागीं मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पाटयल्यात. गोंयांत हांव एकली आयिल्ली आसा. लास्ट इयर आदल्या वर्सा तिच्या धुवेक दुसऱ्या भुरग्या खातीर मागून ते बरोवन घालून गेल्ली. आनी आदल्या म्हयन्यांच्या 12 तारखेर दुसऱ्या भुरग्याक ती बाळोवन जाल्या, प्रसूत जाल्या. आनी मिसाच्या सुरवेर म्हणाली मागल्लें जुजेवाजा लागीं म्हज्या धुवेक हें देणें लाभलां. देखून उपकार बावडोवंक हांव आयलां. सांजो जेवाज बापाक अर्गां जावं. मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां पाटयल्यान. बरे कुटुंबांचें देणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां. हरये घडी राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां. बऱ्या भलायके खातीर मागल्लें भलायकी कुटुंबांचे संद्या फावो केल्ल्या खातीर अर्गां. सर पिडेशिडेंतलें कश्टान वरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां. घर बांदूंक फावो केल्ल्या खातीर सबार तेंपान मागोवन आसल्यां हें भाग फावो केल्ल्याक अर्गां. परगांवांत बरें काम सोदून आसल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यान. ते सवां 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांक बरें अंक काडून पास जावच्या खातीर मागलां. कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी मेळच्याक. घरांत शांती समाधान राज करच्याक. जाग्या खातीर कुटुंबांच्या आनी दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक. एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक आनी सुडाळ उलोवंक जावंक. कुटुंबांच्या संद्या बरी भलायकी मेळचे खातीर. कॅन्सर पिडा गूण जावंक. थायरॉयड गूण जावच्या खातीर. परगांवांत अशा 2 जाणांक बरें काम मेळच्याक. नव्या घराचें काम बेगीन स्पोंता पावोवंक. 12 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर. एकल्याची एलर्जी गूण जावच्या खातीर.
काम मेळच्या खातीर सबार आनी मागले आसा. दिल्ले पयशे पाटे मेळोवंक रीण फारीक जावंक 9 कुटुंबांच्यांनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागला. कुटुंबान शांत समाधान राज करच्या खातीर 3 कुटुंबांनी, बरी भलायकी मेळच्या खातीर 12 कुटुंबांनी, BP, शुगर, गांठी दूख, बावळो दूख, गॅस्ट्रीक, गोमटे दूख गूण जावंक सबार आनी मागला. 13 जाणांची दमबांची पिडा गूण जावंक, गोमटे दूख, तकली फडाफड, माथे दूख, शिरांचे दूख गूण जावंक, पाट, हात, पाय, पेंकाट दूख, दंपराचे दूख, गोमटी, गांठी दूख गूण जावच्या खातीर सबार आनी मागले आसा. जुजवाज बापा मुखांतर तांकां सर्वांक बरेपण मेळोवन दी. हांगासर दिंबी घालूंक जायनासतना उबे रावल्ली आसली. मुखल्या दिसांनी जुजवाज बापा तावन बरेपण मेळोवन दिंबी घालता म्हणलो एक अवकाश तांकां मुखल्या दिसांनी फावो जावच्या खातीर आमी मागया. घर बऱ्या तरान विकून वचूंक, बरगांवांत आसल्या एकल्या कंपनीन बरें काम मेळोवंक, नेबोस एग्जाम पास जावच्याक आनी बरें काम मेळच्याक, कॅन्सर पिडेची एका स्त्रीयेक ताळो दूख जावन कसलेंच पोटाक घेवंक जायना. तिणें ह्या पिडेतान गूण जावच्या खातीर घरचीं मागतात. जाग्याचो तक्रार बेगीनच इत्यर्थ जावच्याक, BP, शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, घराचें रीण फारीक जावच्या खातीर, सायनस गूण जावन तकली फडाफड रावंक, एकल्याचे पोटाचे समस्ये परिहार जावच्याक, पॅरलीज आनी गँग्रीन फिट्स गूण जावच्या खातीर, घरांत शांत समाधान बरी भलायकी फावो जावच्याक, कॅन्सर पिडेन वळवळतल्या बरी भलायकी फावो जावच्याक, किमो घेवन आसल्यांक जिवितांत बरेपण मेळोवंक, सर भुरग्यांक बरी भलायकी आनी सर वानवरांतले राखच्याक, भुरग्यांची खोंकली, ताप, शेळ, हरद्यांतली कफा, शिंको आनी तांकां आसले सर समस्ये परिहार जावच्याक, 2 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळच्याक, दाव्या पांयांची गांठी दूख गूण जावंक, घर बांदूंक बरो जागो फावो जावच्याक, एकल्याची पोटांतली दूख गूण जावच्याक, आवयक बरी भलायकी फावो जावच्याक, बँकांत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्याक, 2 जाणां दोळ्यांचे दिश्ट मेळच्याक, रातीक बरी न्हीद पडोवंक आनी राग पयस वचूंक, लोन फारीक करूंक फावो जावच्याक, आमाल पियेवणे सुटच्याक 4 मागला. CA शिकतल्या 2 शिकोवंक बरी मोत आनी बऱ्या अंकान पास जावच्याक, जायत्या वर्सांतान सैरिकेच्या सत्नेरसच्या एका चलयेक बरो चलो मेळच्याक, एका भुरग्या सर पिडेशिनेंतल्या राखच्याक आनी हातीन धरिल्लीं कामां पंथा पावोवंक, 2 भुरग्यांनी मोबायल उपेग करचें उणें करूंक, एका भुरग्याचो राग आनी हट उणें जावच्याक, गोवा बायलां मदें उपजल्लो मनस्ताप सारको जावन तांणी एकवटान जियोवच्याक आनी संगताच घरचें काम संपोवच्याक आदार मेळच्याक, नाना रितीच्या पिडेन कश्टांच्या हर एकल्याक तांच्या पिडेतान सुटका आनी बरी भलायकी, ಕೆಲಸ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಲು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಲು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು, इस्रायल वेचें भाग फावो जावच्याक, दुस्मानांतलें राखून व्हरच्याक, OET एग्जामान बऱ्या तरान बरोवन पास जावच्याक, UKंत फूल टायम काम मेळच्याक, येडापदाव जाग्यार एक वाट मेळोवंक घरच्यांक थंयसर वचोंक, दुबय वचून 6 म्हयने जाल्ल्या एका स्त्रीयेक बरें काम मेळोवंक, इस्कॉलाक गोवा बोर्ड ग्रांट मेळच्याक, लंडन बरें काम मेळोवंक, दुबय चलोन आसचें बिझनेस बऱ्यान मुखार वेच्याक, 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक, 2 शुगर लेवल नॉर्मल जावंक, एकल्याचें कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक, प्रयत्न करनाशिल्ल्या गांवांत बेगीनच कामाक कॉल येवंक आनी थंयसर कामाक तांणी जॉयन जावंक, दुबय काम करचे एकल्याच्या क्रेडीट कार्डांतल्यान फ्रॉड ट्रान्झॅक्शन जावन गेल्ले पयशे ते ताका बेगीनच पाटी मेळोवंक, एका स्त्रियेच्या आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक, परगांवांत आसल्या एकल्याचें शुगर नॉर्मल जावंक, खाटीर न्हिदोन आसल्या एका स्त्रियेक फाटल्या सबार तेंपातावन आसा बरी भलायकी मेळोवन त्या घरच्यांनी करची सेवा आनी ती सेवा करूंक तांकां आदार मेळच्याक, ह्या सर विराद्यांनी आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारला आमी मागता म्हण बसयल्ल्या आमकां कळीत आसल्या सर पिडेस्तांक बरेपण मेळोवन दी. बरी सैरीक भुरग्यांचें देणें, भुरग्यांक शिकपांत जैत बरो फुडार कितें सर आशेन आमी हांगासर आसा हें सगळें आमकां फावो जावन दी. आनी प्रत्येक जाण हर एका हप्त्यान मुडीपू वाड्यावार हांगासर रांदपाक कुमो करून आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवंक दिवचें. विविध याजकां मुखांत हांगासर भक्तीपण तांचें मुखेलपण चलोवन व्हरचें, कुमसराक आदार दिवचें आनी बऱ्या मनांच्यांनी कुमोक दिवन
हांगासर जावच्या वावराक जेवणाक आदारसूनच्या हर एकल्याक आनी कितें सर आशेवन ह्या पुणथळार पावल्ल्या हप्त्या मदें जावं पुरो नोवेनांक जावं पुरो वर्सां मदें जावं पुरो आशेवन येयल्या हर एकल्याची आशा सुफळ जावं दी. आमचे कडेन मागोंक विचारिल्लें आमी मागता म्हण बसयल्ल्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी म्हणून आमी सर्वां दिमी घालया. एक आमच्या पायेक नमान मरियानंद बापा आमकां सगळ्यांक बरें आशिल्लें तोच जुजवाज बाप देवातान मागोवन आमकां दितलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी स्त्रिवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगिवंते मरिये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या दिशा दित असोत आनी सदां सर्वता आमेन. सांजू जेवासाची लदीन सोमिया काकुळ तामची कर, सुमिया काकुळ तामची कर, क्रिस्ता काकुळ तामची कर, क्रिस्ता काकुळ तामची कर, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता दयेन ऐकमका, क्रिस्ता दयेन ऐकमका. सर्गींच्या देवा बापा काकुळ तामची कर, देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळ तामची कर, देवा पवित्र थिम्या काकुळ तामची कर, सांतिसिमा त्रिंदादी आकाश देवा काकुळ तामची कर. गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, दुबळे गायची जिनी जीवन सुकृत जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणा सुपरमळ पसरल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, श्रीलंकान दगदोने संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, मरिये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रूपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक बोवार जिवो केल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, कोंतांचे भक्तिमनादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, कश्टान संपडलेल्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, देवाचेर बाबार्थ दवरून जिणेंत आयले सर्व कश्ट आनी वादैरान सोंसल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचें बागनतल्यां पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शिड्यांक एका गोवळ्या काल हिंडां धाडूंक वावुरलेल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची घोटसाण साकून सर्वां देवा सरशी हाडून पेसाडल्या सांजू देवास बापा अमपसत विनंती कर, देवाचे शेळये संसाराचें पाप काडतले बोगस समकाय सुमिया, देवाचे शेळये संसाराचें पाप काडतले दयनाय कमकाय सुमिया, देवाचे शेळये संसाराचें पाप काडतले. काकुळ तामची कर, नोवेनाचे मागणे हे सांजू देवास तूं आमचो शारती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाचें बेसांव आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्तीजीने मेल फंक तेच वाटे आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजू देवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेंत देवा सपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो मोग हजारां लोकां वांटशा तूं सुटसुडीत जालोय. अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सश्शीतून धांवलोय. तांकां जिविताची उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. ते मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल. देवाचे उतार परगट करूं आमची काळजां उर्बेस्त कर. राजाबाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजू देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांत तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें बसली. तांच्या जिणेंत नवो भरवंसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना पावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलां आसा. जेजूचें सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्ट जाल्ल्यांनी पळोव तांचे सेवे लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजू देवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेंतून जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी साबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सर्गरसान देवा संगीत तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पासून देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर. एक बोर मौन पोनी आमच्यो गरजो सांजू देवास बापाच्या पांया तळा समर्पण दिवया. संगता मागया
सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींस पयस वचूं आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सरपासांतावन आमकां राखून व्हर भवार्था गाडवेच्या संगती बली जावन दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरिये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जिवचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमच्या पिडेंतली देव आमकां सुटका दिवन दी म्हूण सांज जेवाजा मरिफात आमी मागया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजेवाजान आपल्या जिनी आनी मनान जायत्या जापा करून ती समोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडले. तुज्या विनवणेन आमचो भावार्थ सडय आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीकान येतम्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवारांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसरिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीक आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावन तुमकां पवित्रत्मेचें बळ मेळोवं आमेन. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बसलेल्या घरांत भगेवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो आमेन. बाबा ओगला पाणी मांडतो का कृपा मागून दे बाबा विघ्नान सांडे नाका सांजुचे वास बाबा ओगला पाणी मांडतो का
सेवास बापा ओगला पाणी मानतोगा कृपा मागोन दे बापा विघ्नान सांडे नाका Zewas Papa Magta Besa Sufol Guru Moga Misa Devache Kushe Ami Galsancha Devi Kurpa Magundi Munlale Magta Sans Zewas Papa Ogra Pani Mantuka Kurpa Magundi Bapa Vignan Sande Naka Vignan Sande Naka Oghal Putra Sobe Omkar Muri Ashirvadi Amka सांसेवास बापा भगीवन कुसाचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.